नवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस गोंयभर सरकारी पावंड्यार विविध उपक्रमां सयत राबयलो। लोकांनी ह्या उपक्रमात व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो। पळयात गोंयभर जाल्ल्यो योग दिसाच्यो कार्यावळी। Bend forward and stretch your toes. Stretch your fingers towards your toes. And then we'll practice relaxation technique or shavasana. Sit cross-legged, sit straight. Benjamin Mandal celebrated the World Yoga Day. It was an honor basically to have Dr. Savekar amongst us and to guide us the importance of yoga. I think yoga is very important as far for the health and mind of our body. I wish everyone a happy Yoga Day. ती वाढवपाक वापरा आमची मजबूत करपाचे नी मुवमेंट सवाय सुरू करपाची परत एकदा विश्राम परत एकदा विश्राम दीर्घ श्वास बॉडी रिलॅक्स युनायटेड नेशन्सच्या वंशाचे आज योगा करतात हजारांनी वापरतो आणि अशा वेळाचेर आमी हांगा कोंकण रेल्वेच्या स्थानकाचेर आज हांगा इंटरनॅशनल योगा डे मनयला आमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता स्वागत करता तुमी सगळे हांगा आयले कोंकण रेल्वेन आमकां गेली काही वर्सां कोंकण रेल्वे हांगा योगाचो कार्यक्रम घेता इंटरनॅशनल योगा डे दिता सहकार्य करता ब्रह्मेशानंद स्वामी आमचे जे सद्गुरू फाउंडेशन तेही आमकां आदार करतात आणि शिक्षक आज आमच्या बरोबर आयले तांणी आमकां मार्गदर्शन केलें सो तांकांय हांव मार्गदर्शन बरें करता आनी योगाचें म्हत्व हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा फक्त तें आमकां काय मेळना तें करपाक सकाळ फुडें एक जर घरा कडेन करून योगा केलो जाल्यार तुमचें हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा विशय तुमचें आरोग्य अत्यंत बरें उरपाक शकता ताका खर्च येना पयशे इन्वेस्ट करपाचे पडना कांय ना तूं साद्या तुवाल्याचेर करपाक शकता जमखानाचेर करपाक शकता अशा पद्दतीचो योगा एक्सरसायज हो प्रत्येकाने ल्हानपणांतल्यान भुरग्यांक सुद्दां शिकोवचो। परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान आयज गोंयभर योग डे सेलिब्रेट जाल्लो वता आणि सद्गुरू फाउंडेशन ह्या योग डेची सेलिब्रेशन करपाची जी तयारी आसा ती तांणी केल्ली आसा आणि सांगपाचें म्हणजे हो योग डे आहा तो म्हाका दिसता गोंयच्या कमीत कमी 150 जाग्यांचेर आयज एकाच बरोबर सेलिब्रेट जाल्लो वता। योग जो आहा हो आमकां एक आमच्या ऋषिमुनीची देणगी आणि कशें जगात आमी हेल्थी रावूंक शकता योग प्रॅक्टीस केल्या उपरांत कशें मनशाचे हेल्थ बेनिफिट्स बरे आसतले हेचो एक एग्जाम्पल म्हणजे आमी जर रेगुलर योग करीत जाल्यार ताजे फायदे सगळ्यांक मेळूंक शकता। 21 तारीख आज इंटरनॅशनल आज वर्ल्ड योगा डे आणि आज आमकां खूप प्राऊड फिलिंग जाता की आज आमचो योगा जे आमचे एन्शंट सायन्स आसा आज जगभर पसरला। आज USA आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा आणि थंय पसून आज योगाचो एक व्हडलो कार्यक्रम आसा। योगा कितें तें हांव तातूंत डिटेल वचना पूण आज सगळ्यांक ह्या आयज जगान म्हणजे आमी खूब स्ट्रेसफूल जगान राबता आणि त्या खातीर खंय तरी हेल्थ इज वेल्थ जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हेल्थाची काळजी घेवप आमचे तितलेच गरजेचें आसा आणि त्या खातीर नियमीतपणांनी योग आपल्या जिवनान हाडचो आणि दिसाक कमीत कमी एक अर्दवर तरी आमी सगळ्यांनी आज आमी 24 तास आमचे कडेन आसा देवान दिल्ली दिसान एका दिसान आणि तातूंतले सपोज अर्दवर ते एक वर पसून आमी आपल्या खातीर काडना जाल्यार म्हाका दिसता आमचें जिणें खंय तरी व्यर्थ आसा आणि त्या खातीर प्रत्येक योग एक सायन्स आसा आणि ताजे फाटल्यान आमकां खुबश्यो बरे रिजल्ट्स हाजे पयलीं मेळिल्ल्यो आसा आतांय मेळटा आणि खुबश्यो गोष्टी ज्यो ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स बी सारके करनात ते योग हातून सारक्यो जाता। सर्टिफाईड योग टीचर आयुष मिनिस्ट्री सो हांव सगळ्यांक आज आवाहन करता तुम्ही सगळ्यांनी योग करचो योग करून दीर्घायुष्य रावचे।
योगाचो उल्लेख आमकां ऋग्वेदान बसून मेळटा. भगवद्गीतेत श्री कृष्णान सांगला योग कर्मसी कौशला. परत जे आमचे आस्तिक दर्शन हा तितून एक योगसूत्र हा महर्षी पतंजली सांगता योग चित्तवृत्ती निरोध हा. थोडक्यात कितें तर योग केल्यार आमी वासने पासून साधने कडेन वयता आनी आमकां कितें जाता निरोगी जिवनाचो लाभ मेळटा. सो हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा उपस्थित आहा तांकां सांगता तुमी तुमच्या जिवनात योग आपणायात आनी निरोगी जायत जगात. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.